काल दिवचल आणि साखळे हांगासर जे पुराचे उदक जे भरलेले ते आयज पूर्णपणे देविल्ले आसा। आयज सुद्दां आमी दिवचल साखळे वाठारांत वेगवेगळ्या जागे जंय पूर येयल्लो थंय आमी भेट दिली तेन्ना अशें दिसून येयलें की खुबश्या घरांक क्रॅक्स गेल्या, तांची जमनी तांकां सुद्दां भगदाड पडलेले आसा, तांचें नुकसाण जाल्लेलें आसा। खुबश्यो बागायती ज्यो आसा, शेतां जीं आसा तेतून चिखलाचें पाणी गेल्ल्या कारणान ते शेतां बागायतीचें नुकसाण जाल्लेलें आसा। सुपारीची झाडां सुकलेलीं आसा आनी फुडें परत थंय शेतां जायत की ना जायत, बागायती जायत काय ना जायत हो लोकांक खूब व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार ह्या सगळ्या हितून उदक अचानक सोडले तियारीचे, त्या उदकाक लागून साळ गांवांत जे आसा तितूनय खूब नुकसाण जाल्लेलें आसा। तेंच्यो शेतान आसलेली जी ट्रॅक्टर आसतले जावं आनी कितें मशिनरी आसतली ती शेतान आसल्या कारणान ती थंयच बुडली, तेतून बिगाड जाल्लेले आसा। परत तेंच्या शेतांचें नुकसाणी जाल्लेलें आसा, बागायतींचें नुकसाणी जाल्लेलें आसा, घरांचें नुकसाणी जाल्लेलेंच आसा। सगळो जो लोड जो आसा उदकाचो तियारी धरणाचो तो फूल साळ गांवाच्या वाटेन येयल्ल्या कारणान थंय खूब नुकसाण जाल्लें आसा। आयज डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर यांनी साळ गांवांत भेट दिली, बट तांकां कांय कारणास्तव बेगीन वयचें पडलें आनी ते बेगीन गेल्ल्या कारणान लोकां मदीं सुद्दां मातशी तिडक आसा। लोकूय मातशे बेजारले की त्यांनी ज्या जाग्यार पूर येयल्लो ती पाहणी करूंक ना, पूण बाबू कवळेकर यांचे कडेन कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत त्यांनी आश्वासन दिला की परत एकदा विधानसभा सोंपली की आपण 2 ऑगस्ट ह्या दिसा परत एकदा आपण साळ गांवांत येतलो, शेतकारां वांगडा उलयतलो आनी त्यांची जी नुकसानी जाल्लेली आसा त्यांची पाहणी करून तांकां जे कितें कॉम्पेन्सेशन ते दिले वतले अशें डेप्युटी सीएमान सांगलेलें आसा। तशेंच सभापती राजेश पाटणेकर यांचे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा, ते बाबू कवळेकर वांगडा साळ गांवांत येयल्लेले आसा। तर राजेश पाटणेकर यांनी जो सांगिल्लें आसा की जी कितें सरकारा कडसून मदत दिवपाक जाय ती दिली वतली। तशेंच तियारी डॅमाचेर जे व्यवस्थापन करता WRD जे कोण आसा ते आनी गोवा WRD यांच्या वांगडा मेळोन एक कंबायन मिटींग दवरून आपूण जाता तितल्या बेगीन हेचो सुटावो करतलो ह्या प्रश्नाचो, हे सुद्दां सभापतीन सांगलेलें आसा।